Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वायके केशीत भितर पडिल्ल्या मुस्तफा ओमकार पाटील यांनी इव्हेंटराचे त्रिकुटाची गोंयभरची घरफोडी आणि भांगर लुटीची प्रकरणां एक उस्तूंक सुरू. तिगूय कितल्याशेच केशींनी पुलिसांक जाय. क्रायम ब्रांचीची पुलीस कस्टडी सोंपतकीच आक्षे पुलिसेन तांची चौकशी सुरू केल्या. आक्षे वाठारांतली एके घरफोडीची चौकशी करतनाच आनीक 2 घरफोडीची प्रकरणां भायर सरल्यात. वाळकेचो खून करपा आदीं तांणी एक घर फोडिल्लें. ते चोरयेंत उखलिल्लो चाकू वाळकेक मारिल्लो. ते घरफोडीची चौकशी चालू असताना तांचे कडच्यान आनीकूय घरफोडीची प्रकरणां भायर सरतात. मजगतीं इव्हेंटर रॉड्रिक्सा आड फटयला म्हूण आक्षे पुलीस स्टेशनात 3 केशी आयल्यात. आक्षे पुलिसेची चौकशी सोंपतकीच चड करून पणजे पुलीस तांची कस्टडी घेतले. गाडयो चोरी आनी घरफोडीच्या प्रकरणात चौकशी जातली. वाळकेचो खून केला त्या दिसा वापरिल्ली कार पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींतल्यान चोरिल्ली. म्हापसा पुलिसेकूय ह्या तिगांची एके घरफोडीच्या प्रकरणात कस्टडी जाय. भांगर चोरपाच्या प्रकरणात हणजूण पुलीस तांकां रावल्यात. 2015त हणजूण पुलीस स्टेशनांतले टॉयलेटीची वणत फोडून ओमकार पाटीलान कुज्ज्यो काडिल्ल्यो म्हूण गजाल भायर सरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.